म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या जिवितान आमी हे सारके ताच्या उतरांतल्यान आयकलां, तो आनी बाप एकूच. आतां आमी अशें तर म्हणीत जाल्यार ताचो अर्थ कितें? घोव आनी बायल ती एकूच. देवान हो साक्रामेंत जोडून ताका दोगां ती एक केलेली आसा. म्हणटच देव हे भाशेन आमकां ही समजणी दिता. बायल आनी घोव मुदी घालतात आनी तातूंतल्यान ती सदांच ती आठवण करून जियेतात. आमची आवय माय तिच्या कुसव्यांत आमी एक जावन ह्या संवसारांत आयिल्ली आसा. तर हो संबोवन तिचे सगळें एकदम लागशिलो. माय आनी हांव एकूच. पूण मागीर आमी वाडटा वाडटा तिका आमी विसरता. म्हणल्यार हितून थोडें पालन पोशण कोत्ता, पूण तरी पूण तिचे मागीर आमी आयकना. ती आमकां खूब सांगता. आमी म्हणटात तूं कांय जाणाय, तूं कांय नकय, आमकां जाय पळय तशें करूंक आमी हे भाशेन जियोंक लागता, आपलेपणान जियेता. आनी जेन्ना आमी आपलेपणान जियोंक लागता तेन्ना आमकां तरेतरेचे अणभव मेळटात, बरें आनी वायट. तर आमी कितें करूंक जाय? बरें तें अदीक पत्करूंक जाय, वायट तें सोडूंक जाय. पूण खूब फाटी कितें जाता, वायट तें आमकां गिरासतात आनी आमी तांच्या ताब्यांत पडोन आमी बरें करचें आसतना वायट करूंक लागता. हे भाशेन आमी आमकांच एकवटोन जियेना. कित्याक आमचीं चिंतनां बरीं आनी वायट ती चडशीं वायट पळय ती आमकां आपल्या ताब्यांत करतात. पळयात आमचीं चिंतनां कसलीं पळय ती. सगळें जें वायट जालेलें आसा तातूंत आमी सारकीं गुंतून आसा. तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना. भितरल्यान ती आमकां कंट्रोल करतात आनी आमचें जिवीत हे भाशेन देवा सोबें जें आसूंक जाय ते भाशेन आसना. पूण आमी तर ताका एकवटोन रावत जाल्यार ताचो पवित्र आत्मो आमकां कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय तें सगळें सुचयता. पयले वाचपान आमी पळयलां. ताका पिडापीड दिवंक लागली ती इस्तेवाक मारून उडयल्या उपरांत. ताका काडून उडयलो. तो बरो मनीस आसलेलो आनी सगळीं जीं क्रिस्तांव आसलेलीं ताका पिडापीड दिवंक लागली. पूण क्रिस्तांव कितें करूंक लागलीं? एका गांवांत सावन दुसऱ्या गांवांत वचूंक लागलीं. आनी थंयसर गेल्या उपरांत ती जो बावाड तांकां मेळ्ळलो, जेजून आमकां परगटलेलें, ती तांकां शिकोवंक लागली आपणाची वस्तू न्ही न्हय, पूण पवित्र आत्म्यान भरोन. आनी हे परी ती दुसऱ्यांक सांगतना विस्मितां वचोऱ्यां ताच्या जिवितान घडोवंक लागली, पेकोवणी मेळोवंक लागली, मनां उजवाडावन आयली आनी ताणें जेजूक पत्करलो आनी तांचे उद्देशी तांकांय ताचे एकपणान जियोंक भाग मेळ्ळें. पळयात, हे आतां जुदेव आनी फारिझेव जेजूक प्रश्न करता, तूं कशीं काम कोत्ताय? तो तांकां सांगता, हांव जें काम कोत्तां तें म्हज्या बापायन म्हाका सांगलां तें हांव कोत्तां. हांव म्हजे वस्तूंकी करिना. ताका लागून तो आनी हांव एक. हें तुमी सोत मानूंक जाय. तुमी म्हाका सोत मानचे नात. कित्याक लागून? कित्याक तुमी म्हज्या हिंडांतले न्हय. तुमकां बापान आपोवंक ना. म्हज्या भयणीनो भावनो, देव आमकां सदांच आपयता आनी आमी पळयात ही ताची वर्सां, ह्यो ताच्यो शैल्यो. जाणेन देवाचो आवाज आयकून ताका एकवटोंक आमी आयिल्लीं आसा. तर आमची चिंतनां, भावना, चाल आसा पळय तितली आमी देवा सोबें धरीत रावंक जाय. आनी जितली आमी ताचे सोबें धरता तेन्ना तो आमकां तातूंतली सुटका दिता आनी आमचें जिवीत स्वतंत्र करून
ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ते चलयता, कित्याक आमी ताचे सांगले. हे भाशेन खूब सांतांनी भक्तांनी आनी आमी तेच भाशेन जियेता. आयज तुमकां एका सांताचें थोडेंच सांगता. ताचें नांव आथानासियो. हो आथानास जेन्ना जल्मलो तो क्रिस्तांवांचोच भुरगो आसलेलो. ल्हानूच आसतना तो एकदम हुशार आसलो. खूब ताका शिकयल्लें. भुरगोच आसतना तो परम याज्ञीक जालो, म्हणजे दियाकण जाल्या उपरांत तो इतलो हुशार आसलेलो की थंयसर अलेक्झांड्रिया म्हणटा पळय ती इजिप्टान ताच्या बिशपान, ताचें नांव अलेक्झांडर आसलेलें, आर्च बिशप अलेक्झांडर. आनी तेन्ना खूब वादळ उप्रासलेलो. कसलो वादळ? जेजू कोण? जेजू एके वस्तुरीक जल्मलो जाल्यार तो आमचे भाशेन न्हय, तो सादो देव हिंचो राहतो ताचे मदें. आनी एकलो असलोच हुशार मनीस आर्यस म्हणटा पळय, ताणें अशें सांगलें की ताचे मदें देव पडना, तो आमचे सारको सादो. आतां आथानास आनी आलिजान ते दोगूय जाण हे ताका मानूंक ना. आनी ते दृढपणी ते तांचे नाकारताले. एक कावन्सील घेतले नायसियाक आनी ते कावन्सिलाक गेले. हो धाकटुलोच भुरगो आसलेलो, पूण ताचो सेक्रेटरी आसलेलो, हुशार आसलेलो आनी एकदम जबरदस्तीन तो हे जेजूचें जिवीत म्हणून तूं सारकें मानून सगळ्या जाणांक कळीत करतालो. हो ताचो बिशप मागीर मेल्या उपरांत ताका आर्च बिशप रोखडोच केलो, कित्याक खरेपणी तो बरो आसलेलो. आनी 40 आनी 6 वर्सां ताणें हे बिशपाचें काम चलयलें. पूण खूब पाटी ताका जेन्ना धुमाळो दिताले जे पातशाय आसलेले, ताका खूब पाटी भायर रावचो पडलो आनी तो मागीर परतून येतालो. आनी तितल्या वेळाक ताणें खरेपणी जेजूचें देवपण जें आसा तें ताणें मानून घेतलें आनी दवरलें. आनी तो कितें म्हणटा जाणां, आमी वायट करूंक फावना, पूण आमी बरें करूंक फाटीं सरोंक फावना, कित्याक दोनी वटेन आमच्यान वायट करूंक जाता. तर आमी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो जेजूच्या एकवटान रावन जें बरें करूंक जाय तें उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान बरें करीत रावया. जशे भशेन जेजू आपल्या बापायक एकवटान सगळें बरें करतालो तेच भशेन आमी करया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. तो आमचे सगळें प्रत्येक सुस्कारांत आसात, ताका आमी हाजीर जावया. तो आमचे कुडींत मनातोत्म्यान भरोन येता. आमी सुस्कार सुट्टना सगळे आमचे भितर आहा तितलें ताचे आनी आमचे, देंवचाराचे, दुसऱ्यांचे सगळें ताचे वतीन करया. ताच्या नांवांत भायर काडून ताचे दवरल्यार आमकां रोखडीच सुटका मेवतली. आनी ताचे दवरलें म्हणटूच तो तें नितळ निर्मळ करून बरें तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचे सगळें दुसऱ्या सुस्कारान भरून काडटा. आनी हे बरी जशे भशेन आमी एक आंडी 5 मिनटांनी उदकान साबू लावन साफ करता, तर प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या नांवांत आमी नितळ निर्मळ जावन ताच्या एकवटान आमी रावंक लागतले आनी जिवंक लागतले. आनी तो जशे भशेन आमकां म्हणटालो हांव आनी बाप एक, तेच भशेन जेजू आनी हांव एक. आनी आमची न्हय पूण ताची उतरां, ताची कोरण्यो, ताची चाल आमचे सगळें दुसऱ्यांक अणभवूंक मेळटली.